आमच्या गडिंग्लज शारांत केरळ, गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ह्या 4 राज्यांतल्यान प्रतिनिधी उपस्थित आसात. तांकां प्रत्येक फावट परिशद आणि उजवाड परिवाराच्या वतीन हांव येवकार दिता. खास करून जे उशिरा आयले गोंयकार तांकां जर आमी ताळे वाजोवन तांकां येवकार दिवया. आमचो हो घाटमातो प्रदेश म्हळ्यार एक कोंकणीचे एक नवे स्थान जावंक पावला आणि ह्या घाट माथ्यावेली कोंकणी संस्कृताय ह्या विशयावर आता हो परिसंवाद जातलो. ह्या परिसंवादात वांटो घेवंक आमचे मध्ये आसात आमचे मानेस्त JB बार्देसकर सर. तांकांय ताळयो पेटोवन आमी येवकार दिवया. हांव गौरीश बाब वेर्णेकर हांकां विनंती करता तांकां मोमेंटो दिवन येवकार दिवचो म्हणून. तेच भशेन आमच्या मध्ये आसात पुण्यातान खास हांगा पाविल्ले आणि घाट माथ्यावेल्या कोंकणी मनशाचे इतिहासकार आल्फी बाब मंतेरो. हांव रोजारियो बाब पिंटो हांकां विनंती करता तांणी एक मोमेंटो तांकां भेटयचो म्हणून. आल्फी बाबाक जोरदार ताळयो वाजोवन आमी येवकार दिवया तांकां. बार्देसकर द हिस्ट्री ऑफ मायग्रेशन तांचे जे बूक सुपर हिट जाला. आयज सगळे कडेन त्या बुकाचो असो गाजा वाजा जाला अशें म्हाका सांगूंक खूब अभिमान दिसता. तेच भशेन आमच्या मध्ये आसा बुदरगड, राधानगरी आणि कोल्हापूर ह्या प्रदेशाची प्रतिनिधी आमची रोजालीन बार्देसकर गॉडद बाय. हांव विनंती करता आमच्या इलेन बोर्जीस मानाक तिका तिने मोमेंटो दिवन येवकार दिवचो म्हणून. तर हे तेग जण आता हांगा आमच्या मध्ये हजर आसात आणि हो परिसंवाद म्हणजे सिम्पोजियम म्हणतात आमी. आमची जी भास, आमची संस्कृताय, ही घाटमाथ्यावयली जी संस्कृताय आणि भास हा त्या भाशेचे थोडेशे हांगा विश्लेषण जातले. आमी भाषा कशी हाचो इतिहास आणि वेगवेगळ्या विशयाचेर हांगा हे लोक आपले एक प्रेजेंटेशन दितले, पेपर्स प्रेजेंटेशन दितले. खरें तर आयज गडिंग्लज खूब कोंकणीमय जाला. आयज एक उत्साहाचे, एक खुशालकायेचे वातावरण हांगा निर्माण जाला. आयज कोंकणी भाशेचे सगळे मानेस्त एक जैतिवंत आणि आमचे दामोदर बाब, आमचो गवळी बाब आणि बाकी सगळे मानेस्त हांगा पावल्यात. खरेंच हो एक दीस इतिहासीक दीस आसा. हांव सांगूंक सोदता की सादारण 350 ते 400 आता ह्यो आंकडो कितलो हो तो इतिहासकार सांगतले आमकां की ह्या 350 ते 400 वर्साच्या आदी जेन्ना आमचो गोंयकार कोंकणी मनीस घाटमातो प्रदेशांत पावलो तेन्ना त्या मनशान आयज आमची कोंकणी भास आणि संस्कृताय जतन करून दवरल्या, एकदम मोगान जतन करून दवरल्या. जेन्ना आमी कोंकणी प्रदेश म्हणटा, घाटमातो प्रदेश म्हणटा तेन्ना आमी ताचो उल्लेख असो करता. हांवें जे एक फेलोशीप दिली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया खातीर घाट माथ्यावयली कोंकणी संस्कृताय, एक 2 वर्साची फेलोशीप प्रेजेंटेशन केला. तातूंत हांवें असो उल्लेख केला की घाट माथ्यावयलो कोंकणी प्रदेश म्हळ्यार येल्लापूरतान कोल्हापूर मेरेन जो घाट माथ्यावयर घाट सरतकूच जो प्रदेश वसला ताका आमी घाटमातो प्रदेश म्हणटात. आणि आमी ह्या सगळ्या घाट माथ्यावयल्या कोंकणी मनशाक आमी प्रत्येक फावट अभिनंदन करूया की ही भास कोंकणी संवर्धन करून दवरल्या खातीर जोरदार ताळयो वाजोवन आमच्या सर्वसामान्य कोंकणी मनशाचो आमी अभिनंदन करूया. पयले सुवातेर आता सुरवात जातली आमचे मानेस्त आल्फी बाब मंतेरो की एक घाटमाथ्यावयल्या कोंकणी संस्कृतायेचो आणि कोंकणी मनशाचो इतिहास हाचे वरती आपले पेपर्स प्रेजेंटेशन दितले. ची दिवन ऐकूया. देव बरें करूं. नमस्कार.
ज्याच्या उजवाडान ह्या घाटमाथ्याच्या प्रदेशाचेर उजवाड पडला अशें आमचे सर्वेसर्वा लुईस बाब ते ह्या परिसंवादाचे संयोजक आसात, तांकां एक मानचिन्ह आमी भेटयतात. सगळ्या समेस्ताक म्हजो नमस्कार. म्हाका चेतन बाब आचार्यांनी सक्त ताकीद दिल्ली आसली की 10-15 मिनटाच्या वयर उलोवं नाकात, म्हणून हांव सगळ्यांची नांवां आतां घेयना. आतां हे गडिंग्लज शहर हांगातान 21 किलोमिटर वयर गांव आसा नेसरी. आनी ह्या नेसरी गांवांत 1674 वर्सां म्हणजे 350 वर्सां आदी एक युद्ध जाल्लें. ते युद्ध आसले शिवाजीचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर आनी मुघल सरदार बहादूर खान हांच्या मदें युद्ध जाल्लें. आनी 1674 वर्सा ते युद्ध नेसरी परिसरांत जाल्लें. ताच्यात गुजर आनी ताचे वांगडी मरण पावले. आनी त्या वांगड्या मदें एक क्रिस्तांव मनीस आसलो, एक बार्देसकार मनीस आसलो. तो म्हणजे म्हजोच पुर्वज मंतेरो नांवाचो. तो मेल्या उपरांत ताच्या विधवेक साडीचोळीचो मान म्हणून थोडीशी जमीन आनी घर दिल्ली आशिल्लें. हे सांगपाचें कारण कित्याक तर 350 वर्सां जालीं घाट माथ्यावीर ह्यो क्रिस्तांव समाज ह्यो कोंकणी मनीस रावून आसा. तर आमचो इतिहास इतलो पोरनो आसा. आमी कोण म्हणटा की 150 वर्सां जालीं, 200 वर्सां ना, तर कमीत कमी 350 वर्सां आमी हांगा पावल्ले आसा. आतां पुढच्या गजालीवर हांव येता. 16व्या-17व्या शेंकड्यांत गोंयांतान स्थलांतरण सुरवात जाली. चडशे लोक दर्याच्या मार्गान दर्या देगेन दक्षिणेक पावलेत, मंगळूर, उडपी भागात, कारवार. तर थोडे लोक उत्तरेक म्हळ्यार मालवण, वेंगुर्ला हांगा पावलेत. पूण बार्देसांतलो एक ल्हानसो गूट, एक जमो, तांणी ठरयलें की भुंय वाटेन जमिनीच्या मार्गान घाट माथ्यार पावतले. पूण ह्यो प्रवास इतलो सोंपो नासलो. कारण दुर्गम घाट, हिंस्र जनावरांचे भे आनी अनवळखी वाट, थंयसर वाट अशी नसलीच, पायवाट म्हणूंक मेळटा अश्यो वाटो आसल्यो. हे सगळे पार करून ह्यो मनीस घाट माथ्यावयर पावलो. घाट माथ्यावर जेन्ना पावलो तेन्ना थळाव्या लोकांनी, स्थानीक लोकांनी विचारलें, तुमी कोण, तुमी खंयतान पावल्यात, कित्याक पासत हांगा आयल्यात. त्या थळाव्या लोकांनी तांकां आलाशिरो दिलो. ह्या कोंकणी मनशान तांकां जाप दिला आसतली की आमी घाटा सकयल्या बार्देस वाठारांतले. आनी ताका लागून हे थळावे लोक ह्या समाजाक, ह्या स्थलांतरीत मनशाक बार्देसकर नांवान आपोवंक लागले. आनी हेच नांव 350 वर्सां हांगा रूढ जाल्लें आसा. ह्यो आसा बार्देसकर नांवाचो इतिहास. आतां हे घाट माथ्यावर पावल्यार लागीं 150 किलोमिटर लांबीच्या अरुंद अशा पट्ट्यात घाट माथ्यावर तांणी आपल्यो वसणुको केल्यो. 134 गांवांतनी, म्हणजे कोल्हापूर ते येल्लापूर म्हळा तशें त्यात 150 किलोमिटरच्या पट्ट्यात 134 गांवांतनी ह्यो कोंकणी मनीस वसणुकी करून रावल्लो आसा आज मेरेन. आतां तुमकां प्रश्न पडटलो, इतले 150 किलोमिटर लांब कित्याक पट्टो तांणी हे केलो आनी इतलीं गांवां कित्याक? ताचें मुखेल कारण म्हळ्यार हे स्थलांतरांची क्रिया, ही कार्यावळ लागीं 80 वर्सां चालू आसली. 1670 ते 1750 ह्या दरम्यान हे स्थलांतरण घाट माथ्यावयर जालां. दुसरें एक कारण म्हळ्यार गोंयांतल्यान आयिल्ले हे लोक गोंयांतल्या वयल्या पावंड्या वयल्या जातींतले आसले. ते म्हळ्यार बामन आनी चाड्डो क्षत्रिय.
आनी त्या वेळार जातीभेद चड कडक आशिल्लो आनी घाट माथ्यार पावल्यार देखून तांणी ही जातीच्यो वण्ट्यो सांबाळून दवरल्यो आनी हांवें जो अभ्यास केला त्या प्रमाण ते दोगांय जमातीचे लोक ताड्डो आनी बामण एकाच गांवांत केन्नाच रावूंक नात. तांणी वेगळ्या वेगळ्या गांवांत रावल्यात, ताका लागून ही गांवाची संख्या देखून वाडल्या. तर हे अशें कारण आसा की 150 किलोमिटर आनी 134 गांवांतनी हे लोक कशे पावलेत. आतां तांकां एक प्रश्न विचारलो, तुमी कित्या पासत आयल्यात, कित्याक लागून तुमी हांगा आयल्यात, आनी तुमी खेड्यांत कित्याक रावल्यात, तुमी व्हडल्या गांवांत कित्याक वचूंक नात. तर हे सगळे आसले शेतकामती. तांकां शेतकामाचो अनुभव आसलो आनी तांकां विश्वास आसलो घाट माथ्यार पावल्यार तांकां तांचें पोट भरपाक, उदरनिर्वाह करपाक तांचो शेतीचो अनुभव कामाक येतलो. म्हणून ते ल्हान ल्हान गांवांतनी खेड्यांतनी रावपाक गेले. गोंयांतल्या जाणकार इतिहासकार मनशांनी बरोवन दवरला ह्यांची कारणां कितें आनी खंयच्या काळात खंयच्या पिरियडात ते स्थलांतरण जालें ती हांव थोडी सांगता. 1560 वर्सा गोंया इन्क्विजिशनची स्थापणूक जाली. 1570 वर्सा गोंयांत व्हडलो दुश्काळ पडलो. ताका लागून भायर आयले आसतील तशें तांची समजूत आसा, हांव तांच्याशी सहमत ना. 1580 वर्सा गोंयांत प्लेग कॉलरा सारकी महामारी आयली आनी ताच्या फाटल्यान मराठ्यांचें आक्रमण गोंयावयर जालें. 1664 आनी 1667 वर्सा शिवाजी महाराजान बार्देसवयर घुरी घाल्ली, ताणें आक्रमण केल्लें. त्या वेळार तांणी 1200 लोक, बायलो दादले भुरगीं हांकां कैद केल्लीं आशिल्लीं. पूण शिवाजी महाराजान पुर्तुगीजाक हाकलपाक म्हणून ही घुरी घालूंक नाशिल्ली. तांणी आक्रमण केल्लें म्हळ्यार तांच्या राज्यांतले जे देसाई, वतनदार, इनामदार लोक आसले ते चवथाई टॅक्स दिवपाक लागचो न्हय म्हणून ते पळोवन बार्देस ह्या गोंयच्या भागात येताले आनी तांकां शिक्षा करपाक म्हणून शिवाजी महाराजान हो हल्लो केलो आशिल्लो. दुसरें म्हळ्यार 1683 वर्सा शिवाजीचो पूत संभाजी महाराजान आक्रमण केल्लें. लागीं 20 दीस ताणें बार्देसचो वाठार पुरो नश्ट केल्लो, पिकाची नासाडी केल्ली, घराची लुटालूट जाल्ली, इगरजी पाडयल्ल्यो आसल्यो. 20 दिसां उपरांत साहेबाचो चमत्कार अशें म्हणटा, ताका लागून तो परतो गेलो. त्या वेळेक औरंगजेब महाराष्ट्रांत आयला अशी ताका खबर मेळ्ळी. त्या कारणाक लागून लोक गोंया भायर पावले. तिसरें एक कारण आसा, 1710 वर्सा गोंयच्याच बार्देसा मदल्या कांय लोकांनी कोल्हापूरच्या राजाक आमंत्रण दिलें की ताणें येवन पुर्तुगीजांनी भायर काडचे. पूण ताची ही स्वारी यशस्वी जावंक ना. तो परते गेलेत आनी तांकां आतां पुर्तुगीजांची खास लागतली म्हणून कांय लोक गोंयाच्या भायर पावलेत, भायर सरलेत. आनी 1739 सालांत मराठ्यांनी वसईंतल्यान पुर्तुगीजांनी हाकल्ले. त्याच वेळार पेशव्यांचे सरदार नरगुंचे भावे आनी इचलकरंजीचे घोरपडे हांणी गोंयावयर हल्लो करून तांणी पुराय गोंया आपल्या ताब्यांत घेतलो. बरें पुर्तुगीजांनी तांच्या वांगडा तह केलो, तांकां बरीच व्हडली रक्कम तहात दिली आनी त्या वेळार ते परते गेलेत. आनी ह्यो बार्देसचो भाग फ्रांसिस्कन मिशनरींच्या ताब्यांत आसलो. तांच्या डायरीत बरयल्लें आसा की 1739च्या सुमाराक 2500 लोक बार्देसांतल्यान घाट माथ्यावयर पावलेत आनी तांणी कित्तूर संस्थान म्हळ्यार आतांचे खानापूर जो वाठार थंय लागीं 35 गांवांतनी घाट माथ्यावयलो कोंकणी मनीस रावपाक आसा. ही कारणां दिल्लीं आसात इतिहासकारांनी. दुसरें एक म्हत्वाचें कारण म्हळ्यार जरी स्थापणूक
इन्क्विजिशनची 1560 सालात झाली तरी ते बार्देसात नसली, कारण बार्देसात क्रिस्तावपण झाले 1600च्या फाटल्यान. ताच्या आधी सास्ती तिसवाडी थंय जाल्ले क्रिस्तावपण क्रिश्चनायझेशन, खरे बार्देसात झाले ते 1600 सालाच्या फाटल्यान. आणि समाजशास्त्राच्या नेमानुसार खंयचोय धर्म, खंयचीय चालीरिती, खंयचीय संस्कृताय मनात रिगपाक हे जावच्याक कमीत कमी 3 ते 4 पिळग्याचो हे धांवचो पडटा. ताच्या शिवाय ह्यो चालीरिती धर्म मनशाक पुरायपणान रिगना. म्हणून म्हजें मत आसा की म्हणजे बार्देसकर विशेष करून की ते 1660-70 ते 1750 ह्या 50 वर्साच्या पिरियडात ते घाटमाथ्यार पावलेत. अनेक महत्त्वाचें कारण आसा. 1675 वर्सा इन्क्विजिशनची स्थापणूक बार्देसांतल्या आल्दोना गांवांत जाली. आनी जेन्ना घरा लागींच इन्क्विजिशन आयिल्ले त्या भिरांतीन बरेचशे क्रिस्तांव लोक, म्हणजे गैरसमज आसा की इन्क्विजिशन ह्यो हिंदू भावांचेर आसलो, तशें ना. ते इन्क्विजिशन आसले क्रिस्तांव लोकांच्या वयर, तांणी आपल्यो पोरण्यो चालीरिती पाळच्यो न्हयत म्हणून, आनी तांकां ख्यास्त जाताली. आनी त्या भिरांतीक लागून चडशे क्रिस्तांव लोक गोंया भायर पावलेत. तातले कांय लोक घाटमाथ्यार आयलेत. अजून बरेंच सांगपाचें आसा, खरें वेळेची मर्यादा आहा, ताका लागून हांव म्हजे भासभास हांगा सरयता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अल्फी अंकल, अल्फी बाब मोंतेरो हांणी संक्षिप्त रुपान आपल्या घाटमाथ्या वयल्या इतिहासाची एक संक्षिप्त रुपान आमकां सांगला. ॲक्च्युली म्हाका एक गजाल जर हांवें करूंक नसली तर हांव केन्ना म्हाका बगसूंचो ना, ती म्हळ्यार गडिंग्लजची आमची टीम. अरविंद बार्देसकर, आतिश मिनेजीस्कया, मागीर रॉबर्ट आणि आमचे बाकी सगळे जे 20-25 लोकांनी ही कार्यावळ यशस्वी रितीन घडोवन हाडूंक फाटले 10 ते 15 दीस खूब राबणूक केल्या. ह्या टिमाक आमी जोरदार ताळयो वाजोवन आमी ताचे अभिनंदन करूया. आमच्यामध्ये कोंकणी भास उलोवंक जशें आधुनिकीकरण चल्ला तशें इतर भाशांचें आक्रमण सुद्दां आमच्या भाशेचेर चल्ला. आणि खास करून इंग्लीश, थोडेशे इंग्लीश स्पिकींग लोक खूब जाल्यात आमच्या भितर. दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लीश. आणि म्हाका एक चाफ्रा डिकोस्तांची एक 4 वळी म्हाका याद येतात. ते म्हळ्यार आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, बायेगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. तुम्ही समजून घेतले ते समजून घ्या तुम्ही. तर अशा या लोकांक हांव सांगूंक सोदता, तुम्ही जर गेल्यात ही कविता जो इंग्लीश उलयता न्ही ताचेर वाचून दाखया. तो इंग्लीश उलयतलो बंद करतलो आणि कोंकणी उलोवंक सुरू करतलो. तर आता आमच्या मध्ये आसात आमचे मानेस्त आणि आमचे, हांव एक सांगूंक इच्छिता की हय आमी देवाक डायरेक्टली केन्ना पळोवंक ना, पूण काही व्यक्तिमत्व अशी असतात की तांच्या हातांतल्यान, तांच्या हाता वरवीं, तांच्या मती वरवीं देव आमच्या पासत काम करता. आणि त्या व्यक्तींच्या मदलो एक म्हळ्यार आमचे गडिंग्लजचे शिक्षण तज्ञ JB बार्देसकर सर. आज जर गडिंग्लज तालुक्यात गडिंग्लजान जर एक क्रिस्तांव कोंकणी समाजाचे जर अस्तित्व असत तर ताचे श्रेय आमच्या JB सरांक वेता. तर हांव विनंती करता JB सरांक तांणी आपल्या उतरांनी आपले प्रेझेंटेशन दिवचे म्हणून. थँक्यू. बहुमान्यस्त बिशप साहेब, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कोंकणी लेखक मावजो सर, या ठिकाणी हांगा सत्कार झालेले हे जे आमच्या भागातले कोंकणी मोगी लोक आहात ते सगळेजण, आणि आम्ही दोघा तिघा आमचं मुखेल्यान सांगले की जरा परिसमा जग जाय. हांव म्हणजे जरा पोटापेटा घालचे की ते ना आमकां.
मग तो म्हाका म्हणलो की ना 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 म्हणलो भाशणाचे हाती सगळ्या आधी जर मागीर कल्चरल प्रोग्राम आहा म्हणजे निवांतपणे तुमकां जीव खोक बरें पडटलें म्हणजे ठीक आहे व्हेरी गुड. तेव्हा आता आम्ही 2 फक्त लोक उलयणार आहोत. त्यानंतर बरे भशेन जेवण आमकां आमचो मुखेल दितलो. म्हाका एक चड आनंद जालो की हांवें सपनांत चिंतूंक नासलें की बाबा कोंकणी परिशद गडिंग्लजां जायत. आमी घाट माथ्यावरील लोक कोंकणी भाशेक म्हणजे मायेवर जितलो मोग केलो तितलो भाशेवर मोग केलो आमच्या वाड वडिलांनी. येताना ते भाशा घेऊन आले. एके गावात 4 घरां 2 घरां 5 घरां तरी कोंकणी तांच्याकडे हा. 100 वर्षां 200 वर्षां 300 वर्षां जावन गेली तरी कोंकणी हा. वॉट ए मिरेकल. एक चमत्कार तो हा अशें म्हाका दिसता. ज्या त्या खेडेगावात आमी वता क्रिस्तांवांच्या घरांत न्ही तेन्ना घरात मन मोकळी कोंकणी उलयतात. भायर मराठी उलयतात. आतां इंग्रजीची भास बी उलयल्यात पण कोंकणी घरात दवरलेली आहा. म्हाका दिसता देवाचे व्हडले बेसाव आहा की यू गो विथ युअर लँग्वेज कारण ती माय आहा आमची. कारण जन्माक आयल्या पासून जे आमी कोंकणी आयकता ते आतां पर्यंत कोंकणी आमी आयकताच न्ही. ते भुरगे कोंकणीच उलोवंक शिकता घरात. भायर जाय ते मराठी उलयत इंग्रजी उलयत पण कोंकणीचो मोग वचणार ना. आनी ह्या माय भाशेचें एक संमेलन ह्या गडिंग्लजां जाता हाचो एक आमकां सगळ्याक न्ही आतां बसलेले जे लोक आमच्या भागांतले आयले सगळ्यांक खूब खूब आनंद आहा. वी आर व्हेरी थँकफूल टू लुईस रॉड्रिग्ज अँड अखिल भारतीय कोंकणी परिशद. तुम्ही सगळे आयल्यात आणि आमकां शाबासकी दिल्यात की ना तुमी कोंकणी लोक आहा आमचो तुमच्यावर मोग आहा. आमकां दिसतालें की आमी सांडलेले लोक आहो. दिसपस्ट आमचे कोण ना हांगा म्हणजे बाकीचे सगळे आहात पण म्हज्या माय भाशेंत उलयनारो म्हज्या माय भाशेवर मोग करणारो आमकां कोण हाली मारत कितें म्हणटा. आमी वयतालो गोंया सोडा. साहेबाच्या पेस्ताक गेल्या शिवाय आमकां चलना. आमकां जन मेळटा म्हणून आमच्या मूळ गांवांत वेता बसता आमी रोजारा करता ते गरजेत. फाटल्या वाटेक मागीर ते आमचे शिमित्री आसता थंय बसून रोजारा करता की आमचे कोण कोण वाड वडील ह्या जमिनीत गेलेत. देवान तांकां बरी बसाव दिली आनी आमकांय दिली. म्हाका दिसता की आमच्या पोन्न्या करारामध्ये एकजोडस म्हणून बरयलेला निर्गम म्हणजे गुलामगिरीच्या ठिकाणाहून तुमकां दुदा मदाच्या प्रदेशात धाडटा अशें देवान सांगले आनी मोशाक तयार केले तूं घेवन वच हाका म्हणून. मोशाक पहिले तयार केले राजघराण्यात रावूक. एक जुदेव एक यहुदी राजघराण्यात पावलो तो. ते सगळी शिकलो आनी ताका देवान सांगले हांव हांची गुलामगिरी आमचो त्रास पळयला तूं हांकां घेवन वच. आनी मागीर ते दुदामाच्या देशात आयलेत. हांव चिंततालो की आमचे वाडवडील कशे आयले आसतील. आतां रस्त्यार 3 तासात पावता गोंया आमी. तेन्ना म्हाका दिसता 4-4 5-5 दीस जंगलांतल्यान चलत काटाकुट्यांतल्यान वचत ताणें कितें हाडलां आसत असो चिंता हांवें केली. तर म्हाका पोन्न्या लोकांनी सांगले एक कोंत घेतलेलो तांणी आनी एक इमाज घेतलेली. 2 स्ट्रॉंग थिंग्स वेर वीथ हिम आनी मायभास घेतलेली बरोबर. ती मायभास ती विसरूंक नात. आज अखेर ना 300 वर्सां जाली 400 वर्सां जाली आमकां अभिमान आहा. आनी ही कोंकणी परिशद तुमी आयोजीत केल्यात आमकां चड खुशी आहा. चड खुशी आहा कारण माय वयलो मोग कमी जायना. आमची माय कसली बी आसूं देत तिच्या पेक्षा सुंदर बिंदर बी बायलो आसतील पण मायेची जागो कोण घेवं शकना. तसे ह्या कोंकणीची भाशेची हे कोण करूं. कोणी म्हणतात आमकां की बाबा ते तुमची कोंकणी म्हणजे अशी कुठं काय मोठी आहे वगैरे काय. तर माझ्या सामकाच उदाहरणा ना. ज्ञानपीठ पुरस्कार करणारो मनीस ह्या कोंकणी भाशेत जन्मता हाच्या विशयान तुमकां व्हडलो पुरावो कसलो जाय.
दिस लँग्वेज इज सो स्ट्रॉंग, सो पॉवरफुल. ही भास आमची इतली शक्तिशाली आहे, इतली बेसाव घालेली आहे. म्हणून त्या कोंकणीचो अनुभव आनी आमकां खूब आनंद ताचो हा. आनी आमकां तो उर्बा आयले की आनी जरा कोंकणीत उलयचें, आनी जरा कोंकणीत बरयचें, आनी जरा कोंकणीत संभाशण करचें. आनी आमी जी भायर सांडलेली भुरगीं आहात ती एकठांय जावची. गोंयांतल्या, कोकणांतल्या सगळ्या मनशांची आमी एकठांय जावची, हाची नवी उर्बा तुमी आमकां दिल्यात. आमी कृतज्ञ. म्हाका जरा विशय दिल्लो आमचो मुखेल हा तो जरा कडक आहा. सो ताणी म्हाका म्हळें तुमी जरा मास्तर बिस्तर आहात तेन्ना जरा शिक्षणावर उलया. हांव एक सांगू शकता, आमच्या लोकांनी सगळ्या जाणू आपण भायल्या लोकांनी सांगू शकता, हांगा जे पयस गोंयांतल्यान आयले, शिक्षणाच्या बाबतींत आमी उडे ना. वी आर लिडर्स इन एज्युकेशन. ह्या आमच्या सगळ्या भागामध्ये मिशनची इस्कॉल आहात. पाद्री लोकांनी आमच्या पासत खूप काम केलेलं आहे. रोजरीची स्कूल आहा ते स्वामी प्रभुजर फादर प्रभुजर म्हणून आसलो. 2 मन धान्यात शिकयतालो तो. भुरगे घराक वयतालो, गरिबाचे भुरगे आपूण हाडटालो, बोर्डिंगात दवरतालो, आनी ते 2 मन ना दिले तरी बी चलता, तो खंयची बी झोळी घालून हाडतालो तो. आज किमान 300 ते 400 भुरगीं पुण्यात टॉप लेवलवर आहात. ऑल पुअर पीपल, देअर चिल्ड्रन आर देअर. असे फादर लोक आमकां मेळ्ळे. ते सपोर्टेड अस, ते मेड अस स्ट्रॉंग. आमकां खूप ताकदवान त्यांनी केले. या सगळ्या 2-3 तालुक्यामध्ये, 4 तालुक्यामध्ये मिशनची इस्कॉल आहात. आणि तांच्या फाटल्यान आमची बी इस्कूल एक हांगा आहा. इंग्लीश मिडियमची पहिली इस्कूल 1962 साला सुरू जाली. ताका जाली 60 वर्सां पूर्वी. ल्हानशें गांव, 9000 वस्तीचें गांव. हे लाईट ना, फॅन ना, चावीचें उदक ना, डांबरी रस्तो ना, खेडेगांव. पण म्हाका देवान हो शिकूंक व्हेलें सेंट ज्युड कॉलेज बॉम्बे. आनी हांव हांगाचो MR स्कूलचो स्टुडंट, विद्यार्थी हांव. ABCD 8वीक शिकलो ना. 11वी जाल्यार म्हजो एक मावस भाव आयलो, तो थंय शिकलेलो. चल म्हणून हांव फादराक मेळ्ळा. फादर ग्रेट आसता. तुका फ्रीशिप दिता म्हूण सांगलें, बोर्डींग फुकट दिता म्हूण सांगलें, तूं चल म्हज्या बरोबर. आनी ते थंय गेलो हांव, आनी सगळी इंग्रजी उलयनारे. म्हाका कांयच मुक्को आसलो हांव. 6 म्हयने 2 शब्द येताले, येस येस, नो नो. आयकतली बरे भशेन, येस म्हणटली ना तर नो म्हणटली. 6 म्हयन्यान जरा जरा उलोवंक शिकलो हांव. आनी मागीर ते देवान तकलेत घाली, काय खरें नाही. गांवाक गेले की इंग्लीश इस्कॉल काड तूं. आनी मग पयलीचो वर्ग सुरू केलो तो. आनी मागीर ती इस्कूल व्हडले जाले, कारण देवच कसो चलयता अशा इस्कूल. आमी काम करता, चलयता देव. ताच्या लागीं मागता आमी. शिक्षणाच्या बाबतींत भुरगीं खंय खंय गेल्यात. आतां आमच्याच हांगा जे म्हाका लुईज टिचर हांगा आसत, आमची सोयरीच ती, म्हज्या चुलत भावाची बायल, ती आमच्या हेड मिस्ट्रेस आसली. तिचो नातू, तिची नात NDAत सिलेक्ट जाली. आतां ती फ्लायींग ऑफिसर आहा, हांगा ताणी गेलेली आहे. मंत्रालयात आमचे लोक आहात, मोठमोठ्या हुद्द्यावर आमचे लोक आहात, वृत्तपत्र क्षेत्रात 24 तारखे असे मनशां आहात. सगळ्या क्षेत्रामध्ये या भागात देवाच्या बेसावान आणि ह्या मायेन, म्हणजे कोंकणी भाषेच्या मायेन, आमच्या जन्माक घालेल्या मायपेन बेसाव घाले. आणि सगळ्या प्रकारची नवी पिढी तयार जावली. किमान एक 50-100 भुरगीं आमच्या भागातली परदेशात आहात, बऱ्या बऱ्या हुद्द्यावर, बऱ्या बऱ्या ठिकाणी आहात. हू डीड इट? नॉट वी. कुणी केले? आम्ही ना. ते आम्ही ज्या सांप्राय साहेबाक वयता त्या सांप्राय साहेबांनी केली. ते वचून मागता आमी, तूं दिता. मागा म्हणजे मिळेल अशें म्हणून आमची बायबलांत हो आसता. ते खरें आहा, ते विश्वास फक्त जाय आपलो, मागूंक जाय. इफ इट इज रायट, गॉड गिव्स. बरोबर आहा सर, देव दिता. आमचे स्कूल सुरू जाली, गरीबा बसवता ते चड कमी फी, म्हणजे महिन्याक 5 रुपये फी, ती बी कोणी दिली चलता, तर ना अशी असते स्कूल ती. अशोक आमचो आज की आमचो स्टुडंट आसा तो, मोठो डॉक्टर आहा.
इस्कूल बांधूक पैसे काय आहेत का खयचे खयचे पैसे पंचू करून आम्ही हे बांधले म्हणजे जागो घेतली 4 वर्षात झाली. इस्कूल तर वाढू आला, भाड्याच्या घरात राहायचे कठीण आहे ते. हा गोया गेलो आता मुळे हावी किती करायचं ना मुळे देवाण करायचे त्याने हाडला. सकाळी 10 वाजल्यापासून धनपारात 2 वाजेपर्यंत निगडीतच असलो बोम जिजसच्या. देवाक सांगतालो ही इस्कूल काय म्हाका बांधूक जायना, तू बांधून दे. मग सांजे परत आयलो. त्याची गाडी असली ती कोल्हापूर, पणजी कोल्हापूर. दुसऱ्या दिवशी इस्कॉलात गेलो. 15 मिनटात एक टीचर माझ्याकडे आलो, सर आलो माझ्याकडे. सर तू इस्कूल बांधताय की? तू मडगावचो. तर वगैरे बाबा बांधूया, जरा पैसे धुडू पुंजू करूया आणि बांधूया. नाही हांव कितें कायला म्हणलो होतो की म्हाका गोवा लॉटरी मेळ्ळ्या. माझ्याकडे त्या फोन बीन काय नसले, पत्र आयले ताका त्याच्या बापूयची. अरे तुका लॉटरीची तिकीट लागला रे, येऊन पैसे घेऊन वच म्हणून. आणि म्हाका कितें दडवायची गरज ना, हाडून देऊ दिकरी बाबा म्हणे. द प्रिवियस डे आय प्रेड, द नेक्स्ट डे गॉड गेव बी द मनी. आमचो देव सगळो करणारो हा. देवाच्या बेस्तावान इतलो बरो मेळावो आमचो झालेला. आणि आम्ही प्रार्थना करूया की आमचो ह्यो मोग आणि आमची ही भाषा, आमची मायभास ही टिकून दवरून तिच्यावर बेसाव घालचे अशी प्रार्थना करताना माझे 2 सपयतात. धन्यवाद. धन्यवाद सर. घाटमाथ्यावेले जो कोकणी मनीस हा, घाटमाथ्यावर सरतकूच ताणें समाजकारण, राजकारण, व्यापार आणि वेगवेगळ्या मळार नंबर 1 पोझिशन मेळयल्ली आसा. शिक्षण क्षेत्रात नंबर 1 पोझिशन मेळयल्ली आसा. आमच्यामध्ये जायते हांगा जे बसले आसात सामकार. आमच्यामध्ये आता एक मारियान गोन्सालीस म्हणून आहा बेळगांवचो. ही इज अ नंबर 1 LIC एजंट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेळगाव, मारेणमाज रूट. शामराज बार्देसकर सगळ्या डेअरीकनी तो केमिकल सप्लाय. शामराज जरा उठून उभे राहा. सगळ्या डेअरीकनी तो ही सप्लायींग केमिकल्स टू ऑल द डेअरीज इन द रिजन. आणि अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मानेस्त आमच्यामध्ये हजर आहात. आणि खरेखरेच आमकां अभिमान दिसता की कोंकणी मनीस जयसर हा आमचो मनीस जो तो नंबर 1 पोझिशनाचेरूच काम करता. आणि ही हॅज अर्नड अ काम नीश फॉर हिमसेल्फ. आणि हाचें एक कारण म्हळ्यार तो खूब मोगाळ, खूब दयाळ कोंकणी भाशे भशेन. एका कार्यक्रमात पुंडलीक बाबाक आमच्या आल्फी मंत्रो हांणी एक प्रश्न विचारलो की कोंकणीमध्ये षटकोन शामरूख श कित्याक वापरतात, पोटफोड्या श कित्याक वापरिनात. पुंडलीक बाबान तांकां सांगिल्लें कित्याक कोंकणी मनीस कुणाचें पोट फोडिना म्हणून. तर अशें हे वास्तव हा, कोंकणी भाशेचें अशें वास्तव हा. आनी सरांनी सांगल्या भशेन कोंकणी आमचो ग्रास, कोंकणी आमची खास, कोंकणी आमचो श्वास आणि कोंकणी आमची आवय भास. धन्यवाद. देव बरें करूं. आता हे परिसंवादाचे शेवटचे सत्र आमी तुमच्या मुखार दवरतात. म्हाका तक्रार येताली की आमी आजरा, गडिंग्लज, कोल्हापूर, बेळगांव, खानापूर, जरा इल्लेशे सिंधुदुर्गांत आमचे गिरगोल बाब रॉड्रिक्सांच्या सहकार्यान आणि रुजारियो बाब हांच्या सहकार्यान सकयल पावले. पूण आमी भुदरगड ह्या भागात पावूंक ना. त्यामुळे फाटल्या 1-2-3 वर्सांतल्यान तक्रार सुरू आसली तुमची कोंकणी तुमच्या लगेच दवरा, भुदरगड येऊ नकात तुम्ही. आणि आता आम्ही कितें केला, आम्ही निर्णय घेतला, निश्चय केला की भुदरगड राधानगरी भागात आता उजवाडाक नंबर 1 आम्ही करतले आहोत. आमच्या कोंकणी चळवळीक आम्ही नंबर 1 करतले आहोत. आणि आमच्यामध्ये असा एका ज्येष्ठ एक व्हड मनशाची नात क्रिस्तोबा लोरसू बार्देसकर म्हणून आसलो, जाचो भुदरगड गारगोटी एक कॉन्ट्रॅक्टर, सगळ्या क्षेत्रांत तो नंबर 1. ताचे एक विजन असले. म्हाका JB सरांनी सांगले प्रमाणे त्यांनी नुस्त्याची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सुरू केली. रुजारे बाब, नुस्त्याची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. तर अशा ह्या ज्येष्ठ आणि अशा ह्या महान मनशाची नात आमच्यामध्ये असा. आमची रोजालीनबाय बार्देसकर गॉडद, तिचो घरकार विल्सनी हांगा आसा. तर ही दोगा जोडपे आणि देवराज बार्देसकर हांच्या भावाच्या आणि एक व्हडलें फाउंडेशन सुरू चलयतात, विल रोज फाउंडेशन. ते काम कितें करता जाणे, म्हाताऱ्या मनशांची सेवा. खरोखरच व्हडलें कार्य रोजालीनबाय, तुमच्या नतमस्तक. आणि सेवा हे आमच्या कोंकणी मनशाचो एक स्वभाव, हे आमचे कार्य. आमच्या सामकार आता आमची रोजालीनबाय आपले प्रेझेंटेशन दितली.
नमस्कार. देव बरो दीस देव सगल्यांक. हांव रोजालीन बार्देसकर गौडत. आयच्या ह्या उजवाड घराब्याच्या पालवान आशिल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो 84वो स्थापणूक दीस मनयता. ह्या सुवाळ्या दिसा हांगा हाजीर आशिल्ले नामनेचे लेखक, कवी, साहित्यकार आनी आमचो गवळी बाब ऑल्विन बरेटो हांकां मायमोगाचो येवकार आनी स्वागत करता. हांव आनी आमी सगळीं कोंकणी म्हणूंक बरें दिसता. ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार जैतेवंत दामोदर मावजो, शिक्षण तज्ञ आनी घाट मैत्या वयल्यांचो कोंकणी तेंको मानेस्त जे.बी. बार्देसकर सर आनी हेर व्हड मानेस्त ह्यांचे सामकार उलोवचें म्हणल्यार इली भिरांतूच. पूण इलो श्वास आडावप धाडस करता. आयच्या कार्यावळींत म्हजे कडेन विशय दविरला तो म्हणल्यार घाटमाथ्या वयर आशिल्लो कोंकणी रितीरिवाज आनी चालीरिती. म्हज्या जिविताच्या 40 वर्सांत हांवें पळयले आनी येवजिल्ले रितीरिवाज हांव तुमचे मुखार मांडूंक सोदतां. हे रितीरिवाज हेर वाट्यांनी वेगवेगळ्या तरांनी मनयतात, पूण त्या सगळ्या रितीरिवाजान एकूच रिगता ते म्हणल्यार प्रार्थन, बेसांव आनी मागणी. जल्म दिसा भावन मरो पर्यान गोवन रितीरिवाज हांगा घाटमाथ्या वयर आमगेर आनी हांगाचेर हर एकाचे जिवितांत रिगतात. म्हजे मुळावे शेनगांव, पूण आमचे पुर्वज गोंयच्या बार्देस तालुक्यांतले गिरी हांगा सोरले म्हूण आमकां गिरीकार म्हणटात. तशेंच 7 वाड्यांनी आशिल्ले पुर्वज रानांतल्यान मेळटा त्या वाटेन पाडगांव थावन शेनगांव, दोनोडे, कडगांव, तांबाळे, भाण्णे, मुरगूड आनी गांवठाण पर्यंत पावले आनी आयज देगून रेगून हात. ह्या सगळ्यांकी 7 वाडेची लोकां म्हूण वळख करप आसा. कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या आजरा, गडिंग्लज, चंदगड आनी बुदरगड ह्या तालुक्यांनी गोवन क्रिस्ती रिवाज आनी परंपरा हेर वाटांनी मानयतात. आमचे पुर्वज क्रिस्तांव म्हूण घाटमाथ्या वयर आयले आनी आयज मेरेन आमचे गोंयकार बार्देसकर म्हूण व्हडा विश्वासान मुखार वचप हा. पूण आमच्या पुर्वजांनी आनी आमी लेगून हांगा घाटमाथ्यावर येवन कोणाच्याय धर्मांत रितीरिवाजांत आड करूंक ना, पूण त्यांचे रिवाजांनी आमी मुखार वचोन त्यांचेच रिवाज मनयतात. आनी हेर धर्मांची लोकांय आमच्या रितीरिवाजांनी वांटो घेतात. आमी हेर धर्मांतल्या आनीक आमच्या क्रिस्तांवांतल्या चालीरिती पळ्यार थोड्या वाटांनी त्यो सारक्योच आसात. सांजेची सायबीन आयमोरी करतांव तेच भाशेन हिंदू लोकही दिवे लागन करून आरती करतात. मागणे, प्रार्थन, बेसांव, आशिर्वाद हे सगळे वाटांनी चड उणे सारकेच. गोव्यातले आमचे पुर्वज घाटमाथ्या मरेन पावतकच चालीरिती इली उणी जावंक शेजाऱ्यांक एडजस्ट करूंक लागली, पूण त्यो चालीरिती आयज देगून रिगून हात. लग्नाचो सुवाळो, काजार म्हणल्यार कुटुंब आनी सोयऱ्यादारांचे एक फिस्टच. काजाराच्यो चालीरिती हेर वाट्यांनी वेगळो आसल्यो तरी त्यातून मागणी आनी बेसांव सारकेच रावता. वरेसांव गायनांचे सूर वेगवेगळो पूण अर्थ एकूच रावता. काजाराच्या पयले फुले माळटात. फुलां माळणी ओ साकरपुडो एंगेजमेंट. फुलां माळटाना वरेसांव म्हणटात. दोगां घोव बायलां जाताना तांचेर देवबापाचे बेसांव पडोदीत म्हूण वरेसांव गायतात. काजाराच्या दिसांनी तोर दीस आनी दीस व्हडा दबाज्यान गांवच्या फेस्ता भाशेन मनयतात. काजाराच्या दिसा आदलो दीस मुनगे आल्माचो दीस. आल्मा, हळदी, मेल्या पुर्वजांचे बेसांव घेवसाठी कार्यावळ.
ह्याच दिसा व्हंकलेक आनी बायलांकी कांकणां घालचो सुवाळो रावता. 3 रंगांचो 5-5 कांकणां घालतात. हिरवो, पिवळो आनी तांबडो अशी 3 रंगांची कांकणां घालूंक आपयतात. तांकां काजाराचो चुडो म्हणटात. आल्माचे हळदीचे जेवण करपाक मेलगोर करूंक लागतात. आल्माचो मेलगोर म्हणल्यार 5 भाजयो, पापड, सांडगे, कच्चो आंबो, मासळीची कडी, फणसाची भाजी, सुंगटाची कडी, शेवग्याची शेंग आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार वण, गोड दाळीची कडी. पयले आल्माचे जेवण हॉलांत केन्नाच वाडिनासले. काजाराचे, लग्नाचे घरांत ना तर दारांतूच माटवांत रोस लायतलो आनी मागीर आल्माचें जेवण दारांत माटो घालून आंब्याचो, गुलमोहराचो खांद्यो घालतालीं. आतां तें दिसून येना. पूण कांय वाटांनी आजय मनयतात. माटवांतूच रोस आनी जेवण आसता. रोसाक नाल्लाचो रोस, तेल आनी हळद, एक हेल्दी मसाज्याचें साहित्यूच. लाकडाचे पाट मांडून जाणट्यो बायल्यो नाल्लाचो रोस काडटात आनी रोस काडटना वरेसांव गायना म्हणटात. येऊ येऊ रोस काडटा, येऊ येऊ रोस काडटा, रोसाचेर रोसाचेर बेसांव पडटा, रोसाचेर रोसाचेर बेसांव पडटा. पयले पयले बेसांव सायबीन मायेचे, पयले पयले बेसांव सायबीन मायेचे, दुसरे दुसरे देवा बापाचे, दुसरे दुसरे देवा बापाचे. असे सूर आयकूंक आयले की सोगलीं थंय आपसूकच येतात आनी रोसाचो रिवाज सुरू जाता. रोस काडून जाल्या उपरांत 5 ना तर 7 लांकडी पाट बसने मांडटात आनी त्याचेर व्हंकल न्हवरो, धेडो, धेडी आनी 4 भुरगीं देखून बसतात. आनी ह्या सगळ्यांकी रोस हळद लावची रीत आज देगून हा. रोस लायतना देगून पयले बेसांव घेरे सायबीन मायचे, दुसरे घेरे शेपाय आजी मायचे, हे वरेसांव सगळ्यांचो रोस लावन सरे मरेन गायतात. रोसा उपरांत आल्माचें जेवण, अन्नवळी, पंगत, वेळेंत गवताचेर बसोन जेवण. जेवणांत 5 भाजयो, पापड, सांडगे, सुंगटाची, गोलमोची कडी ना तर मासळीची कडी. पूण म्हत्वाचें हांगा हांव विसरोची ना ते म्हणल्यार कोंप. कोंपातले म्हणल्यार सोरो. कोंपातले जायच. सोरो पुर्वजांचें अमृत. ते ना जाल्यार आल्माचें जेवण कोमेस्तूच जायनासलें. कोण घेयनात तांकांय ते दाखयतले आनी घेणाऱ्या सामकार ते दितले. ही म्हत्वाची रीत आज देगून हा. जेवणांत वन सक्तीचे. जेवणा उपरांत रेजिमेंत. घोव व्हंकल काजाराक वयतना घेवचे बेसांव. आल्तारा लागीं उबे रावन ना तर माटवात सत्री सकयल उबे रावन बेसांव घेतले. सत्री म्हणल्यार छत्री. बेसांव घेतना देखून वरेसांव. पयले बेसांव घेरे सायबीन मायचे, दुसरे बेसांव घेरे देवा बापाचे, तिसरे घेरे तुज्या माय पायचे. हे वरेसांव गायतना माय पाय व्हंकल न्हवरो खात्रीन रोडतालीत. बेसावाच्या उपरांत काजाराचे सुवात पर्यंत सत्रित्यानूच वयतात. काजाराच्या उपरांत व्हर. वरांत व्हर देखून घरा पावय मरेन कांतारा आनी वरेसांव गायतालीत. पूण आतां ते उणें जालां. व्हर घरा पावतच व्हंकलेक तांबडो साडो न्हेसयतात आनी रात जागेत खेळ आनी गायनां म्हणटात. ही गोव्यातली चालरीत आयज देगून आमच्या समाजांत रिगता.
फेस्त ज्या ज्या वाट्यांनी इग्रज चर्च हा थंय फेस्त मनयतात. फेस्ताचो आदले दीस बेस. त्या दिसा ह्या आमच्या वाटांनी मांसाहार आनी सान्ने. फेस्ताच्या दिसा फेस्ताक आयल्या सगळ्यांकी कोपरीचें जेवण. जेवणांत सान्नां घावणे पोळे रावतात. ह्या जेवणाक कोंपरीचें जेवण म्हणटात. काजाराच्या मागीर येतेलो ते सांज जुवाचे फेस्त म्हणल्यार आमच्या कडेन जावयेचे फेस्त म्हणटात. आजय आमी जुनाच्या 24 तारखेक सांज जुवाचे फेस्त व्हडा दरवाजान मनयतात. काजारा मागीर येणारो पयलो सांज जुवां फेस्ताक जावय मावाड्याच्या घरा येता तांकां नानयतात. त्याचे तकल्यार पानाचो वेळ मारतात. ही चाल रीत आयज देगून आसा, आमगेर आसा. 15 ऑगस्ट सायबीन मायचे फेस्त. सायबीन मायच्या सर्गार वेचे दिसाक आयज पातोळ्यो करतात. आयज ही पातोळ्यो करतात. हळदीची पानां नाल्ल आनी गोड घालून पातोळ्यो करतात. माडाचो गोड मेळ्ळ्यार आनीक बरें. क्रिसमस नाताल. नातालाच्या दिसांनी कुसवार करतात. गोंयच्या भाशेन निवऱ्यो, दोस, मांडस, दोदल, केक करपाचो हांगा आमचे कडेन रीत आसा. आमचे पुर्वज गोंयांत थावन घाट माथ्यार आयले पूण आपली नाळ मोडूंक ना. पयले जण हाडूंक चलोन गोव्या वेतालीत. 2-3 रुपये मेळटालेत पूण ते हाडूंक वेतालीच. स्वामी प्रभुदर ह्यांच्या येवजणेंत आतां दर वर्साची ती एक पदयात्रा जाल्या. ही परंपरा 45 वर्सां थावन चालूच आसा. नेसप. काजाराचें नेसप. आयज देगून गोवन चालीरीत हा. व्हंकल न्हवरीक काजाराचो धवो फ्रॉक, न्हवऱ्याक बुशकोट आनी पॅण्ट त्याचेर कोट रावताच. मनीस पिले जाल्या उपरांत त्याचे इंतेरांक ताका बरे भाशेन न्हेसयतात. सूट बूट कोट घालतात. तेच तरेन इंतेरांक गेल्लीं मनशांक कांय घालतात. गोंयांत थावन घाट माथ्यार आयल्या लोकांचें जेवण आयज मेरेन चड उणें एकूच हा. गोंया भाशेन पाव ब्रेड सकाळीं लागताच. तसेच जेवणांत नुस्तें माशें ताजें ना जाल्यार सुकें लागताच. दाल कोडी सुक्या बांगड्यांचो कोपो एक बेस्ट डीश आमगेर आयज दिगून आसा. आमचे पुर्वज आयले येताना थंयची चाल रीत घेवन आयले आनी आज मरेन ती आमी पक्की थारायला. ती पुढे आमी कायम रिकतेल्या ही खात्री. गोंयच्या चालीरिती प्रमाणे आमी घाट माथ्या वयर आयज देखून गोवन कोंकणी भास उलयता. ती भास चड उण्यात गोंया भाशेतूनच हांगा उलयता. ताका लागून म्हाका कोल्हापूरचो नामेनचो मराठी कोंकणी कवी, स्तंभलेखक आनी उजवाड निमाळ्याचो वरोवपी अदोकांत संजय डिक्रूज ह्यांनी बरयली एक कविता तुमचे मुखार दवरता. माई मोगाची आमची कोंकणी भास, परमळता सगळ्या वाटांनी ती खास. मधुर तिची शब्दां, रचना तिची सुबेस, मेळटा थंय जाता पोवीत खंयची वेस. उलोवपी वळखता कोंकणी म्हूण, नव्या शिकोवपाची ही तळमळ तांतून. शिजयतात जायती रूच घरां घरान, पळोवन कोंकणी सन आनी मन. विसरची ना कोंकणी भास केन्नाय, दुबाव सगळो पयस करूंक जाय, दुबाव सगळो पयस करूंक जाय. आयज म्हाका हांगा उलोवपाक दिले त्या बद्दल हांव ह्या कार्यावळीचे येवजणकारांची उपकारी. देव बरें करूं. जोरान ताळे वाजोवन अभिनंदन करूया रोजालीन बायचे. तिने आमची संपूर्ण संस्कृतीचेर बरो उजवाड उडयलो आनी खूब बरे भशेन एक प्रेजेंटेशन केल्लें. तिने एक्चुअली हांव आनी कोंकणी कितें उलयतली, हांव कितें बरयतली म्हूण म्हाका प्रश्न चिन्ह ना 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 म्हणत
हांवें एक मनीस तिच्या दिमतीत एक सादर केलो. आल्फी बाब मंत्रूक म्हळें बाबा रोजाल्नाक तुमी आतां हँडल करात आनी तांची बरे भशेन तयारी जाल्ली आहा. देव बरें करूं. थँक्यू. तुमी खूब बरे भशेन कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणी उरय, कोंकणी गिरय. थँक्यू. आनी आतां म्हत्वाचो अत्यंत म्हत्वाचो एक विशय रावला तो म्हळ्यार खंयचो जेवणाचो विशय जाल्यार गोंयकार हे नुस्तें बिस्तें सगळे करूया अशें कितें थोड्या लोकांचे आसले. पूण आमी कितें सजेस्ट केलें तुमी आतां घाटार येतात त्यामुळे हांगाचो स्वाद तुमी घ्या आनी ह्या पासत आमी तांबडा पांढरा रस्सा तांबड्या पांढराचे आनी खास गडिंग्लजच्या बांदाचेर चरलेल्या बकऱ्यांच्या मांसाचे जेवणाचे येवजण केल्ल्या आनी खूब लोक तळमळता हे जेवपा खातीर. त्या खातीर आमचो मिनीन डिसोजा आनी टिमान ही सगळी येवजण केल्ली आहा. ह्या जेवणाचो आमी स्वाद घेवया. पूण ताचे पयलीं हांव एक दिनवास दिता म्हजो जरा मिनीन उबो रावप की म्हजे सावळी भशेन म्हणजे सांगात आसलो आमचो उपसंपादक मिनीन गोन्साल्वीस बाब. ताका कार्यक्रम जालो म्हणून ताका न्हिदूच लागना 2-3 दीस. तो बसले बारक्यांत बारके व्हडल्यात व्हडले अशे तयारी करून प्रेझेंटेशन दिता आनी ताच्या दिमतीत आमी सादर केल्यो हांगाच्यो सोबीत आमच्यो धुवो आनी ती म्हळ्यार दोतोर बेनिता आनी प्रोफेसर वर्षा. तर ह्या तिगांनी ही कार्यावळ खूब म्हाका दिसता गोंयकारांक ही खूब बरी भशेन आवडली आसतली की सूत्रसंचालन कोंकणीन करून ह्या कार्यावळीची शोभाय वाडली. तुमकां दिनवास. तुमकां देव बरें करूं अशें म्हणून हो परिसंवाद आतां आटोपतो घेता आनी एक विनंती करता की आमच्या मध्ये गोंयच्यान एक सुंदर सोबीत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आता सादर जातलो. जेवया सुशेगाद जेवया पोटभर जेवया आनी हांगा परते हांगा येवया. कारण ही कार्यावळ जर तुमकां पळोवची आसत तर 500 आणि 1000 रुपये तिकीट दिवन सुद्दां तुमकां पळोवंक मेळची ना. अशी एक सोबीत सुंदर कार्यावळ गोंयच्यान हांगा जातली. बरोबर 2:15 वाजता 1 वरा उपरांत सगळ्यांनी जेवूंक वयचे आनी परत आनी हांगा ह्या हॉलांत येवचें म्हणून विनंती करता. सगळ्यांक दिनवास. सगळ्यांक देव बरें करूं. कोंकणी आमची माय. कोंकणी आमकां जाय. सगळ्यांक विनंती आसा अर्ध्या तासांत गडबड करून जेवून हांगा येवचे.